सगळ्यांक तुमकां दी बरो दिसत्यो मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटीन आयची मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटयता मारिया डिमेलो आपल्या 60व्या जल्माच्या दिसाक तिचे पासून देवाक आर्गां दिवया आनी देवाचो आशिर्वाद तिचेर मागुया. दुसरें तें हांव भेटयतात देवाक दिन वाचून आंजेलो नोनीस आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेरूय भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटींत मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमी देवा मुखार दवरुया. खेरीत भाशेन मागुया आयज जावन आमच्या गोंयांत आमची गोवा एसेंब्ली सुरू जाता. ह्यो ज्यो घडामोडी ज्यो चल्लेल्यो आसात आमदारां मदें त्यो बंद करूंक आनीक आमच्या गोंयकारांक जें कितें बऱ्याक पडटलें तें आमकां फावो जावंक मागुया. आनी ह्या फकत 10 दिसांची एसेंब्ली जी दवरलेली आसा तातूंत आमकां गोंयकारां पासत गोंयचे पासत बरे निर्णय आसात ते घेवपाक आनी जें चुकीचें आसा आनी वायट आसा तें काडून उडोवपाक ह्या सगळ्या आमदार मंत्र्यांक आदार आनी सहकार दी म्हूण देवा लागीं मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. हांव तलवार हाडूंक आयलां. तलवार भाव भयणीनो वेगवेगळ्या कारणाक लागून वापरूंक जाता. तेच तलवारीन बरें करूंक जाता तेच तलवारीन वायट करूंक जाता. खेरीत भाशेन आमी जायते पावटी आमचीं उतरां आमच्यो करण्यो बऱ्या पासत जरी तर वापरल्यात देवाक आर्गां दिवया आनी जरी तर आमी आमचीं उतरां करण्यो वायट करपाची तरसाद कशी वापरल्या जाल्यार देवा लागीं आमी हे मिसाची सुरवातेक बोगसणें मागुया. हांव पातकी सूर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा तुका सोदून तुजे सेवेक लोबदोंक मोठा अधिपती बाग्योन बेनेडिक्टान आपले शिकवणेन आनी देखीन आमकां वाट दाखयली. सर्व वस्तू परस चड तुजो मोग करूंक आनी संतोसान आनी हुस्क्या विणे तुज्या आज्ञाच्या मार्गान चलूंक आमचीं काळजां तुज्या मोगान भर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. इजायस प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोदोमाच्या राजकारभाऱ्यानो सोरेस्पराचें उतर आयकून घेयात. गोमोराच्या लोकां सोरेस्पराच्या उतराक कान दी. तुमचे इतले योद म्हाका कित्याक उपकारीत अशें उलयता तो सोरेस्पोर. मेंढऱ्याच्या होमांची आनी गोरवांच्या चोरबेची म्हाका वाज आयली. पाटकुल्यांच्या आनी बोकड्यांच्या रोगोत म्हाका मानवना. तुमी म्हजे मुखार येता तेन्ना म्हज्या आंगणांक तुमकां कोणें पांय दवर म्हूण सांगलां. मोळ नासलोलीं दाणां आनीक म्हजेशीं हाडूं नाकात. तांचो धुंवर म्हाका बेमान करता. आमास सोनवार पोजेचो सोबा तुमच्यो परबो आनी दोबाजीक उस्तोव म्हज्यान सोंसूंक जायनात. तुमच्या आमासाक आनी जात्रांक हांव काळजान तावन विटेतां. ती म्हजेर एक बार कसो पडल्यात. हो बार आनीक म्हज्यान व्हरूंक जायना. तुमचे हात तुमी उबारतात तेन्ना हांव म्हजे दोळे धांपतां. तुमी जायती मागणी करशात पूण हांव ती आयकोपाक ना.
तुमचे हात रोगटान भरल्यात, धुवात आनी नितळ जायात. म्हज्या दोळ्या मुखार वायट करतल्यान ते सोडून दियात, आनीक वायट करी नाकात. बरें करून शिंकात, नीट राखात, कोश्टवतल्यांक आदार दियात, अनाथांक तांय नितीवोन जायात, विधवांचे होक सांबाळूंक वावरात. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब, प्रमाणीक मनशाक सोरेस्पोर आपली सोडवण दाखयतलो. सगळीं बरोबर म्हणुया. प्रमाणीक मनशाक सोरेस्पोर आपली सोडवण दाखयतलो. तुज्या योद्धांनी कसलीच चूक म्हाका मेळना. तुजे होम बी सदांच आसात म्हजे मुखार. तुज्या घरांतलो आनीक पाडो लेगून हांव मागचो ना. तुज्या हिणांतले बोकड्यो बी म्हाका नाकात. जबाब, प्रमाणीक मनशांक सोरेस्पोर आपली सोडवण दाखयतलो. म्हज्यो आज्ञा उचारूंक तुका कशें फुटवता, आनी परत परत म्हजो करार तुज्या ओंठांचेर कित्याक? तूं तर म्हजे सुमृतीची करताय बेपरवा, आनी म्हजीं उतरां वाऱ्यार वचूंक दिताय. जबाब, प्रमाणीक मनशांक सोरेस्पोर आपली सोडवण दाखयतलो. असलीं तुजीं कर्तुवां आनी हांव ओगो रावचो? तुजे सारको म्हाका करून सोडटाय. तुजे फिर्याद मांडटा, तुजे गुन्यांव तुजे मुखार घालता. जो कोण दिनवासनेच्यो योद भेटयता, तो म्हाका मान भोवमान दिता. प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. जबाब, प्रमाणीक मनशांक सोरेस्पोर आपली सोडवण दाखयतलो. उद्गार. निती खातीर जी कोण सोंसतात ती कोरेंच बागी. सर्गींचें राज कोरेंच तांचें. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, हांव प्रितुमेर सवस्काय हाडूंक आयलां म्हूण समजूं नाकात. हांव सवस्काय न्हय पूण तोरवार हाडूंक आयलां. कित्याक पुताक ताच्या बापायचेर आड, धुवेक तिचे आवयचेर आड, सुनेक तिचे सासूचेर आड दोशी करूंक हांव आयलां. मनशाचो दुस्मान ताचोच घरचो लोक. म्हजेहून आपल्या बापायचो वो आवयचो मोग ओदीक करता तो म्हाका लायक न्हय. म्हजेहून आपल्या पुताचो वो धुवेचो ओदीक मोग करता तो म्हाका युक्त न्हय. आपलो खुरीस घेवन म्हजे फाटल्यान येना तो म्हाका पुरतो न्हय. आपलो जीव सांबाळूंक सोदता तो मनीस आपलो जीव ओगडायतलो, आनी म्हजे पासत आपलो जीव ओगडायता तो मनीस आपलो जीव सांबाळटलो. तुमकां येवकार दिता तो म्हाका येवकार दिता, आनी म्हाका येवकार दिता तो म्हाका धाडला ताका येवकार दिता. एका प्रवाद्याक तो प्रवादी म्हूण स्वागत करता तो प्रवाद्याची मजुरी घेतलो, आनी एका प्रमाणीक मनशाक तो प्रमाणीक म्हूण स्वागत करता तो प्रमाणीक मनशाची मजुरी घेतलो. ह्या ल्हानांतल्या एकल्या तो म्हजो शीस म्हूण थंड उदकाचो एक पेलो लेगून कोण पिवंक दी जाल्यार ताका मजुरी मेळ्ळ्या बगोर उरची ना म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगतां. आनी आपल्या 12 शिसांक
उपदेश दिवन सोंपयल्या उपरांत जेजू तांच्या हेरां दोंगरांनी शिकोवन दिवंक आनी प्रवचन करूंक थंय थावन फुडें गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें सदोमाच्या राजकारभाऱ्यानो, बाबडीनो आयज जावन इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तकाची वाचपां सुरू जातात. आनी इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तकान आमी वाचता आसतना आयचो संदेश पयलोच राजकारभाऱ्यांक. आनी म्हाका दिसता आयचें वाचप जें आसा तें सारकेंच युक्त आमच्या संदर्भान. कित्याक आमचे राजकारभारी जें कितें करतात आयज आमची परजां विटल्या. जे भाशेन देवान ह्या पयल्या वाचपान उतरां उलयलीं, म्हज्या आंगणान भितर सर म्हण तुका कोणें सांगलां, कोणें आपयलां तुका? कित्याक तूं जें कितें करता तें पळोवन हांव विटेलां. आनी एक वाटेन जर तर तूं तुज्या उतरांनी कोरन्यांनी आनी तुज्या जिविताचे जिणेन म्हाका विटायता जाल्यार तुजो योद्न घेवन आनी म्हजे मुखार येनाका. आनी हो संदेश करीत भाशेन राजकारभारी म्हणटा ते पॉलिटिशियन्स. जाल्यार आयचो हो संदेश आमच्या राजकारभाऱ्यांक खरेंच लागताच. जें कितें कालच्या दिसाक घडलां आनी घडटा, ह्या दिसांनी कसल्यो घडामोडी आमच्या राजकी मळार चल्लेल्यो आसात त्यो पळोवन आमची परजां घडये आयज विठयल्या. भाव भयणीनो, हें सगळें चलता आसतना देव गुणगुणटा कसो दिसता. हरशीं देव गुणगुणना, आमी मनशां कसलेय वस्तूंक रोखडी गुणगुणटा. पूण हें वाचप आयज आयकत जाल्यार आमकां दिसता देव गुणगुणटा. आयचें जबाब स्तोत्रूय तातूंतूय देव गुणगुणटा सो दिसता. देव कंप्लेन करता. जेन्ना मनीस इतले वायट दोशेर पावलेलो आसा आनी जें कितें देवान करपाक दिल्लें आसा, देवान जे नेम कायदे दिल्ले आसात ते पाडिनासतना आपणाक जाय तसले नेम कायदे करतात, तेन्ना देव गुणगुणटा, तेन्ना देव कंप्लेन करता, देवाची फिर्याद. आनी जरी तर आमी देवाक दुखयता आनी देवाक आमी हे भाशेन विठायता जाल्यार जेजू आयच्या शुभ वर्तमानान तोरवारीची खबर करता. हांव सवस्काय हाडूंक आयला म्हूण समजू नाकात. सवस्काय हाडपाक दुबाविरीत जेजू आयला आनी ह्या पासत बोगसणें दिवंक आमकां शिकयलां. बोगसात, एकामेकाक बोगसात, 70 पावटी 7. आयच्या संदर्भान हें बोगसणें कसलें काय? ही तोरसाद जी जेजू सांगता, तोरसाद कित्याक वापरतात? तोरसाद कातरपाक वापरतात, तोरसाद दोशी करपाक वापरतात. आनी भोव करून ही तोरसाद वापरतात पदवी दाखोवपाक. जशें घेर्रां चलतालीं तेन्ना तोरसादींनी एकामेकाचो जीव काडटाले, एकामेकाक कातरताले. जे कोण कातरून उरले सुबेज ते जिखले, जे कोण कातरून काबार जाले ते हारले. भाव भयणीनो, हें कातरप घडये असल्या घेर्रांचें न्हय जें जेजू सांगता तें, पूण दुबाविरेत वायटाचें कातरप आनी वायट कुशीन काडप. जें कितें चुकीचें आसा तें कुशीन काडप हें उलयताच. म्हणटच आमी आयच्या संदर्भान जेन्ना आमकां भोव करून आमच्या राजकी मळार जें कितें घडटा तें पळोवन आमी विटलेलीं आसा. सरकार आमचो कितें करता तें पळोवन आमकां राग येता, आमची तकली पिड्ड्यार जाता एके भाशेन. तेन्ना ही तोरसाद घेवन आमी आमचेंच मन जाग्यार घालपाची गरज आसा. ही तोरसाद घेवन घडये आमी त्या आमदारांक आनी मंत्र्यांक मारूंक वचपाक जावपाचें ना. तें करूंक आमकां जेजू आपयना. पूण जेन्ना आमच्याय हातान तोरसाद दिल्ली आसा, भोव करून एलिसांवां येता तेन्ना ती तोरसाद आमच्या मोताची ती आमचे लागीं नासता. ती जरी तर आमी सारकी वापरली जाल्यार घडये सगळें सारकें जाता. पूण ती वापरल्या उपरांत आनी आनिकूय वायट जरी तर आसा जाल्यार राजकी मळार वो आमी नागरीक कशे जे आमकां हक्क आसात आनी जी आमकां जबाबदारी आसा ती फकत ती एक मोताची तोरसाद मारल्या उपरांत काबार जायना. पूण जेन्ना जेन्ना कितेंय वायट घडटा आमच्या समाजान, जेन्ना जेन्ना कितेंय वायट घडटा आमच्या राज्यान, तेन्ना जोण एकल्या आमकां, जोण एकल्या नागरिकाक
हो हक्क आसा आनी जबाबदारी आसा ह्यो सगल्यो वस्तू जाग्यार घालूंक. आनी तेन्ना कसले तरेची तोरसाद आयज आमी वापरूंक जाय. दुबाव विरीत भोगसण्याची तोरसाद, मोगाची तोरसाद, आमकां देवान जें कितें समजूंक तकली दिल्ली आसा तें समजून एकामेकाक समजावपाची तोरसाद. आनी ह्या वरवीं दोशी करूंक न्हय पूण एकठांय येवंक. दोशी कितें जातलें, जें कितें वायट आसा, चुकीचें आसा तें दोशी जातलें. तें आपुणूच कुशीन वेतलें. देवाची तोरसाद थंयसर आसा जाल्यार. तर भाव भयणीनो, आयच्या दिसाक ही कृपा आमकां मागुया. देवाची तोरसाद आमकां दी. हें सगलें जें कितें आमचे भोंवतणी घडटा तें जाग्यार घालपाक, तें सारकें करपाक देवाची तोरसाद आमचें सवें आसूं. तर जेजू तोरसाद हाडूंक आयला तेन्ना आपल्या शिसांक ताणें सगळी शिकोवन दिवन धाडलें. जें कितें वायट आसा समाजान तेंय सांगून धाडलें. आनी ह्या वायटान कोणूय जरी तर बरें करता, एक उदकाचो पेलो पासून म्हज्या प्रवाद्याक कोण दिता ताका प्रवाद्याची मजुरी मेळटली. दर एक बरी वस्त आमी करता, दर एक सारकी वस्त आमी करता, त्या पासत आमकां मजुरी मेळटली. पूण दर एक वायट वस्त आमी करता, चुकीचें वांकडें आमी करता, ताका आमकां तोरसाद मेळटली, खास्त मेळटली. तर हे भेटेन आमकां सगल्यांक देवाची मजुरी फावो जावंक, आमी बरें करूंक आमकां हे भेटेन कृपा मागुया. गायन घेऊया C20 पेज नंबर 36. C20. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. मोगाळ बापा, बाग्यून बेनेडिक्ताचे परबेचो समारंभ करून आमी तुका भेटयता तो योद्न तूं स्विकार कर आनी आमचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ताणें उतरान आनी देखीन शिकयलां तें तुका सोदून आनी सदांच आनी सर्वताय तुजे कडेन आनी आमच्या भावा भयणी कडेन शांतीन आनी मोगान एकवटोन तुजी भक्ती करूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवीदार आनी सासणाच्या देवा, बेनेडिक्ट तुज्या भक्ताच्या मानान ही परब समारंभूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय.
देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्गांनी संवसार भल्ल्याच्या विभागांत उत्सर्गीत तुका सय सय सर्वेस्पराची नांवीं येता ताका सय उत्सर्गीत तुका सय सय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगुटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माई सांगाती तिच्या पोती बागेवन झुजे, बागेवन धर्मदुतां, बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमकां सगल्यांक शांती जाय, आमकां सगल्यांक बरेंपण जाय. वायट जें आसा तें आमच्या जिवितांतलें आनी आमच्या समाजांतलें देवान काडून उडयलेलें आमकां सगल्यांक जाय. जाल्यार हेच भक्तीन आमी देवाक उलो मारुया. देवाची तोरसाद आमचे सवें वापरून जें कितें वायट आसा तें काडून उडय, जें कितें बरें आसा तें आमकां दी म्हूण बराबर मागुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां काळणीक पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासना सुमयाची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसचो एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिवे तू संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शिवे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शिवे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. तुमया खातीर मागणे मोगाळा जेजू तू भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारान घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच तुका एकवटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुवें आमकां दिल्याय त्या सर्गीच्या पसणा वरवीं सासनीक जिविताची खात्री आमकां मेळ्ळी. बागयोन बेनेदिक्ताचे शिकोवण पाळून सगळीं आमी भाव भयण म्हूण समेस्त मनशांचो मोग करून विस्वाशीपणी तुजी सेवा करूंक आमकां निर्मी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गौरवकार. भाव भयणीनो, ह्या सुमानांत हांव फिरगोजेन आसतना एक रेतीरान भाग घेता. म्हजे पासत तुमी मागचें हो रेतीर बरे भाशेन म्हज्या फायद्याक जावंक आनी तुमचे पासत ह्या रेतीरान हांव मागतलो. गायन घेऊया. F7 पेज नंबर 88. F7. Moga kun sham chikun